दाबोळेच्या नव्या टर्मिनलाचेर मंगळारा सावन विमानां देंवतलीं। थंयचो आमदार माविन गुदिनाने मिडियाक उलोवन दाखयलें। दाबोळेच्या विमानतळ संचालकानय ही खबर मान्य केली। मात वास्कोचो आमदार म्हणटा सगळें काम जावचे पयलींच तो चालू करपाची गडबड चल्ल्या। वेंचणूक आचार संहिता लागू जावंक मोजकेच दीस उरिल्ल्यान दाबोळे विमानतळावेलो नवो टर्मिनल पुरायपणान सुरू करपाची काँग्रेसीक ताकतीक लागल्या। दाबोळे विमानतळावेलो नवो टर्मिनल 25 जानेरा सावन पुरायपणान सुरू जावपाचो आशिल्लो। मात ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशना कडल्यान सेक्युरिटीची मान्यताय मेळूंक नाशिल्ल्यान मुहूर्त फुडें धुकलचो पडलो। मंगळारा सावन ह्या नव्या टर्मिनलार विमानां देंवतलीं आनी रोखडेच डिपार्चराकूय सुरवात जातली अशें माविन सांगता। आज फाल्यांसून अरायवल सुरू करता। एकदा अरायवल सुरू जाल्यार डिपार्चरय सुरू जातले। 100% सगळे काम जावन एअरपोर्ट आमी चालू करतले वा न्यू एअरपोर्ट विंग आमी चालू करतले केन्ना जावपा पावपाना म्हणून आमी तांकां फोर्स करून आतां अरायवल्स तेणी सुरू केला। विमानतळाचो संचालक एम सुरेशाक प्रुडंटान हाचेर विचारले। ताणें ही गजाल मान्य केली, मात तो कॅमेराचेर उलोवंक तयार ना। मंगळारा सकाळी पयली फ्लायट ह्या टर्मिनलाचेर देंवता। माविन ही घोशणा करता थंय आसा वास्कोच्या आमदारान सोमारा सांजे पत्रकार परिशद घेतली। तो म्हणटा टर्मिनलाचें काम अजून सारकें जाल्लेंच ना, घाई गडबड कित्याक। हांव आतां एअरपोर्ट वचून येयला आनी हांवें नोटीस केला की एअरपोर्ट इज इनकम्प्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स and I've heard that even the airport authority is pressurizing airlines like spice jet to shoot from 19th, so all the operations there, and it's not possible. They have not taken the stakeholders into confidence. लोकसभेची वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान मोपा दाबोळे विमानतळाचो विशय तकली वयर काडटा। तातल्या तातूंत वेंचणूक आचार संहिते पयलीं दाबोळेचो नवो टर्मिनल सुरू करून श्रेय घेवंक आतां जो तो सर्तीक पेटला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार गोवा इन्फोटेक कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन सुभाष फळदेसाय आनी हेर अधिकाऱ्यां आड भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या खाला FIR घालचो अशी कागाळ सुनील कौठणकरान क्रायम ब्रांची कडेन केल्या। राजस्थान सरकारान ब्लॅकलिस्ट केल्ल्या कंपनीक लॅपटॉप आनी टॅबलेट दिवपाचो कॉन्ट्राक्ट दिवन सरकारान मोठें स्कॅम केलां। 3 दिसां भितर FIR घालचो म्हूण कौठणकरान क्रायम ब्रांची कडेन मागलां। विद्यार्थ्यांक दिल्ल्या लॅपटॉप आनी टॅबलेट्स प्रकरणात व्हडा प्रमाणात भ्रष्टाचार जाला अशी कागाळ युवक काँग्रेस फुडारी सुनील कौठणकरान क्रायम ब्रांची कडेन केल्या। नजरेक आयला आसतना सुद्धा दे अलाउड दिस टू हॅपन, दिस वेंट अहेड एंड इट हॅज कॉज्ड लॉस टू द स्टेट. That is the reason why I filed a police complaint in the crimes branch against Mr. Manohar Parrikar, Mr. Subhash Faldesai, who is the chairman of ITG, the MD of IT Corporation, the suppliers and other government officials who are responsible for this mess. And we are demanding immediate resignation of the Chief Minister. राजस्थान सरकारान ब्लॅकलिस्ट केल्ल्या कंपनीक गोंय सरकारान टेंडर दिलें असो आरोप सुनील कौठणकरान केला। टेंडर जेन्ना प्रोसेस सुरू जालो, HCL गोवा गव्हर्मेंटान बॅन केलें। गव्हर्मेंटान म्हणलें राजस्थान गव्हर्मेंटान तुमकां ब्लॅकलिस्ट केल्या, सो यू आर डिस्क्वॉलिफायड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग. When you are disqualifying one company citing the circular of Rajasthan government, in that same circular there is name of Acer India Private Limited also. How come you can blacklist one company and allow other company which has been named to participate? This is one fraud. सरकारान घेतिल्ल्यो टॅबलेट्सय बऱ्योच म्हारग आसात असो दावो सुनीलान केला। Tablets which are purchased at inflated cost. त्यो टॅबलेट्स खूब जाणांनी आय वॉज गोईंग थ्रू मेनी डॉक्युमेंट्स, खूब जाणांनी ऑफर केल्ले की आमी कमी रेटीकूय ऑलमोस्ट 9,500 रुपयांक ज्यो परचेज केल्या पर पीस त्यो 7,500 रुपयांक आमी प्रोवायड करूंक शकता म्हणून। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। गोंयांत काँग्रेसीन आनीक आक्रमक जावपाची गरज आसा, त्या दिशेन यत्न चल्ल्यात अशें वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे म्हणटा। तो प्रुडंटाचे हेड ऑनांत उलयतालो। सध्या काँग्रेसीची प्रतिमा सुदारिल्ली ना। पक्ष आनी विधिमंडळ पक्षां मदीं अविश्वासाचें वातावरण आसा। काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिग्विजय सिंग गोंयांत आयले उपरांत सगळ्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो अशी आशा विश्वजिताक दिसता। आपणे पर्रीकारा बरोबर कसलेंच सेटिंग केल्लें ना असो दावोय ताणें केलो। खंय ना खंय तुम्ही सांगल्या प्रमाणे एक वेगळ्या तरेची आक्रमक भूमिका घेवपाची गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा की आमी जे काँग्रेस पक्ष जो आसा हे आक्रमक भूमिका घेवपाक विशय जो आसा तरेतरेचे विशयचे जे फाटी सरता सरकार ह्या विशयाचेर निश्चित आक्रमक भूमिका घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो।
जेन्ना ही मिटींग जातली 19 तारखेक म्हाका खात्री तेजे उपरांत सगळे लोक एकत्र येवन एक युनायटेड फ्रंट आनी युनायटेड स्ट्रॅटेजी घेवन फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तुवें मनोहर पर्रीकारा बरोबर सेटिंग केलां एंड दॅट्स वाय इवन इन असेंब्ली यू गो सॉफ्ट वन. असेंब्लीन जेन्ना आमी वयता वेगवेगळे विशय फायनान्सार वेगवेगळे विशयाचेर टू द पॉयंट मुख्यमंत्रीचे नजरेक हाडून दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न हांवें केल्लो आसा. खुबशे प्रश्नाचेर मुख्यमंत्री सारके उत्तर दिवंक पावले ना. तेजे अर्थ ना की हांव एक भयानक तरेन हांव आक्रमक जावन कितेंय उलोवंक लागलो असेंब्लीन, हांव तसो करूं शकना. सरकारान मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनचो विशय आसूं, कसिनोचो विशय आसूं, खंयचेय कसिनोचे ज्या माध्यमांतल्यान आमी एक्चुअली 9चेर पावले, जे विशयाचेर आमकां ठोकून लोकांच्या मनान विशय मांडले, लोकांचो परसेप्शन आमचे बद्दल जालो की हे भयानक करप्ट लोक हांकां भायर घालूंक जाय. मायनिंगाचो विशय आसूं, प्रताप सिंग राणे सदां प्रो मायनिंग लोकांच्या हितान चिंतता. आनी मुख्य म्हणजे कितें आसा की जे विशय मांडलेले भारतीय जनता पक्षान आनी म्हणून लोकांच्या मनान ह्या तरेचे फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स इतर करून म्हणजे आमी सामके भयानक अशे लोक आमकां सरकारा कडल्यान पयस कशे दवरपाचे हे लोकांच्या मनान गेले आनी लोकांनी आमकां भायर दवरले. पार्टी ऑर्गनायझेशन CLP हे सगळे युनायटेडली काम करपाची गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा 19 तारखे उपरांत जेन्ना श्री दिग्विजय सिंग गोंयान येतले ते सगळे विशय जे आसात ते मार्गार लागतले. केन्ना ऑपोजिशनान पार्टी गेल्यार टायम लागता परत एकदा एक्टिवेट जावपाक आनी सत्य परिस्थिती आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.